कोळमा रेवोना सांगेची काय फॅमिली शेतीचो व्यवसाय करून आपले पोट भरतात। मात अंदू रानटी जनावरांनी तांच्या पिकांची नासाडी केल्ल्यान तांचे मुखार प्रश्न उप्रासल्या। वेगवेगळ्या पिकांची शेती तशेंच माड आनी उसाची शेती ह्या रानटी जनावरांनी काबार करून उडयल्या अशें हे शेतकरी सांगतात। रातचे वेळार माकड, खेती, दुकर, गवारेडे येवन उशेलांची वाट लायतात, ताका लागून रातच्या वेळार शेतांची राखण करची पडटा अशें हे शेतकरी सांगतात। आमकां गाय कांय खावपाक दिना आतां। पयलीं अशें उशेल खायनासले, आतां सामकी गाय लागल्या आनी हे माकड आमकां केळी पयलीं आमी आठवड्याक 2-2 केळी मारताले, आतां एक पावट मारपाक मेळना आठवड्याक। आनी खेती लागल्या उशेलाक, खेती बी खावपाक दिना, खेती ओडून व्हरता। भरपूर उशेल आमकां अंदू खूब नुकसाण जालें उशेलाची खेत्यांनी। आतां कितें जालें तुमकां सद्या? आतां गाय रडी येवन खाता मारल्या उशेल। आतां कोंब वतना न्हू येवन राती येवन खाता, आमी जातलो कसो? आतां कितें जालां, गव्हर्मेंटान कायदो वेगळोच काडला आनी तेजे जनावर मारपा जायना हें आमकां सांगलें आहा। म्हणटकीर कितें जाता, आतां जनावर चड जाला, डुकर चड जाल्या, गवरेडे चड जाल्या आनी आतां आमकां शेतां म्हणटा तें शेत रोयले उपरांत ते गवरेडे शेत म्हणटा तें पिकपा दिना, इतली नश्ट करता। आमी पयलींसान आमगे जाणटे शेत रोयताले, ती जमीन जाणटे मेले तेजे नंतर हाचे कडेन, तेजे नंतर आतां आमचे कडेन येयली। आमी पयलींसान ही शेत रोयता। पयलीं कितें जातालें, गवरेडे अशें हें लागनासलें, पयलीं गवरेडे खूब कमी आसले, कित्याक गव्हर्मेंटाचें तेन्ना बंधन नासलें, तेन्ना भोंवणे बिणे तांकां मारताले आनी सोंपताले अशें करून। पूण आतां तें बंधन तशें कांय ना। आतां प्रत्येका शेत आमकां रोंप लायले नंतर आमकां प्रत्येक रातभर ते फगट घे नाल्यार कितें दाणे घे तेंचे फाटल्यान नाचचें पडटा। तशें आमचें माडांचें माड कितें जाता, माडा पय येता, खेती 40-50 खेती एक बरोबर येता, एक दिसा सगळी सकयल घालून वयता। तेज नंतर गव्हर्मेंट ऑफिसर येता, हांगा खंय खेती खंय रे, प्रूफ कितें रे खेत्यान घाल म्हणून, बोणी पडल्या रे म्हणटा। बोणी पडल्या नंतर 4 दिसान ते बोणी परत ते सोल्ले तें आवयटा, ते म्हणटा बोणी पडल्या, माकडांनी केळी खाली, आयज एक खाता फाल्यां एक खाता, एक बरोबर आमी दाखोवंक शकना। फाटली खाल्ली आसता केळी मरता, तितून म्हळ्यार आनी 5 खाता। अणसां तशीं, अणसां कोंब येयलो की ना, कोंब येवचे पयलीं फूल तोडून व्हरता माकडांनी खेते, फुलूच व्हरता। ह्या विशीं शेतकऱ्यांनी सरकारी कार्यालयांत कागाळ केल्ली, मात तांकां लुकसाण भरपाय मेळूंक ना वा सरकारान कसली मजत करूंक ना अशें शेतकरी सांगतात। फाटल्या कांय वर्सां सावन ही अशी स्थिती चल्ला, मात सरकार तांकां कांयच उतर दिना अशी कागाळ ह्या शेतकऱ्यांनी केल्या। सरकारान तांकां जनावरांक मारपाक खासा परवानो दिवचो अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मुखार केल्या। फायदो आमकां हेच सांगपाचें, फक्त हें करा तें करा तें करा, पूण लास्ट हो सरकार आमकां कांयच दिना, झिरो सामको। कित्याक हो लुकसाण भरपाय दिल्ली म्हाका खबर आसा, हे सरकाराक खबर आसा। सरकारान आमदारांक सुद्दां आमचेर हे केले, दबाव हाडले कडेन सांग की आमकां हो खर्च तुमी दिवचो म्हणून, कित्याक ह्यो आमकां मारपाक नाल्यार कितें तरी परमिशन दिवचें, आर्बन दिवची। पूण ते आमकां अजून कांय विश्वासाक घेतनात। मारपाक गेल्यार फॉरेस्ट आमचेर अन्याय करतात, तेन्ना सरकारान आमकां तेजेर कितें तरी तोडगो काडून आमकां दिवचें। कांय जनावरांक वर्मीन जनावरां म्हूण घोशीत करपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या। मुखेल सचिवाक निर्णय घेवपाचें कार्य नेमला अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी दिल्या। करून त्या कायद्याच्या माध्यमातून आम्ही प्रोसिजर सुरू केलो आसा। येणारे काही काळ काही प्राणी जे शेताक त्रास दितात हे प्रायोगिक तत्वाचेर आम्ही वर्मींग म्हणून घोषित करूया।